भगवंत सचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुमेच्या बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भे संभवली. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे दयेक जावं. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माये आम पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसव्याक आमी पावस आमचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हण मागता त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. ससनाचो विशो दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंको दी समाधानान ते विशो घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो आमकां मरियेंत जल्मालो. पोंच पिलाताकाल ताणें कस असले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवंतपण सतनाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.
आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जिवंत जाता. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकयल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. ये म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्याक चड कर, तुज्या काकुळतीची अदी गरज आसल्यां सर्गाक व्हरून पावय. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू सर्गार सडटा. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे आता आनी सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी यमकणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या चड कर तुजे काकुळतीचेर कधी गरज आशिल्ल्यांक सरकार ओन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो आंकवारी मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखयल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या चड कर तुझ्या काकुळतीची अदी गरज आसल्या सर्गार व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर आंकवार मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशे आधी तशे आता आणि सदा सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या चड कर तुजे काकुळतीचे अदी गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर आंकवार मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात.
आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकिल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस, आसल्या सरगार वोन पाय. नमान रणे काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृताने भरवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बाळकां, या दुखाच्या कोणाक आसता, आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शिकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती, आनी या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी, अवकारी मोरये. भगवंती देवाचे माये, आमा पसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसवचे खातीर
सोमिया काकुर्दमची कर, सोमिया काकुर्दमची कर, क्रिस्ता काकुर्दमची कर, क्रिस्ता काकुर्दमची कर, सोमिया काकुर्दमची कर, सोमिया काकुर्दमची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकुर्दमची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकुर्दमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुर्दमची कर, संतसिमा त्रिनादी एकाच देवा, काकुर्दमची कर, भगवंती मोरिये, आमा पसोत विनंती कर, भगवंती देवाचे माये, आमा पसोत विनंती कर, भगवंती औंकरीचे औंकरी, आमा पसोत विनंती कर, क्रिस्ताचे माये, आमा पसोत विनंती कर, पवित्र सभेचे माये, आमा पसोत विनंती कर, काकुळतीचे माये, आमा पसोत विनंती कर, देव कृपेचे माये, आमा पसोत विनंती कर, बरुवशाचे माये, आमा पसोत विनंती कर, भोवनितळी माये, आमा पसोत विनंती कर, भोवनिस्कळवंती माये, आमा पसोत विनंती कर, कतनतले माये, आमा पसोत विनंती कर, अपुट्ट माये, आमा पसोत विनंती कर, मोगा पात्र माये, आमा पसोत विनंती कर, विचित्र माये, आमा पसोत विनंती कर, सुबोधनी माये, आमा पसोत विनंती कर, रसनाराचे माये, आमा पसोत विनंती कर, सुडवंदराचे माये, आमा पसोत विनंती कर, बहुशणी औंकरी, आमा पसोत विनंती कर, मनापात्र औंकरी, आमा पसोत विनंती कर, परगडोंक फावो जाल्ले औंकरी, आमा पसोत विनंती कर, पदवेदार औंकरी, आमा पसोत विनंती कर, दयाळी औंकरी, आमा पसोत विनंती कर, विश्वासी औंकरी, आमा पसोत विनंती कर, नीतीच्या आरशा, आमा पसोत विनंती कर, जानवायाच्या सिंहासना, आमा पसोत विनंती कर, आमच्या संतोषाच्या खाराना, आमा पसोत विनंती कर, आत्मिक पालंगाना, आमा पसोत विनंती कर, मान फावो जाल्ले पालंगाना, आमा पसोत विनंती कर, भक्तीच्या अपरिमित पालंगाना, आमा पसोत विनंती कर, गुप्त गुलोबा, आमा पसोत विनंती कर, दाविदाच्या बुजा, आमा पसोत विनंती कर, दाड्याच्या बुजा, आमा पसोत विनंती कर, सुवर्णाच्या मंदिरा, आमा पसोत विनंती कर, सोल्ल्याच्या अर्का, आमा पसोत विनंती कर, सर्गींच्या दरवट्या, आमा पसोत विनंती कर, पांत्यापराच्या नेकेत्रा, आमा पसोत विनंती कर, पिडेस्तांचे भलायके, आमा पसोत विनंती कर, पातक्यांच्या असऱ्या, आमा पसोत विनंती कर, तळांतरकारांचे शकाये, आमा पसोत विनंती कर, दुखेस्तांचे बुजवणे, आमा पसोत विनंती कर, क्रिस्तवांच्या आदारा, आमा पसोत विनंती कर, बोडव्यांचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, पात्रियार्कांचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, प्रवादींचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, अपोस्तलांचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, मार्थिरांचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, कॉन्फेसोरांचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, औंकवारीचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, समेस्त भक्तांचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, सैमाच्या कथावीन गर्भी संभवले राणीये, आमा पसोत विनंती कर, सर्गी घेतिल्ले राणीये, आमा पसोत विनंती कर, बहु पवित्र रोजारीचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, कुटुंबाचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, समाधानाचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, खारमेलाचे राणीये, आमा पसोत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, बगो समका येसुम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, दयेन आयकमका येसुम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, काकुर्दमची कर, तुझ्या ससये काल ये देवाचे भगवंती माये, आम्ही येता आमच्या गरजांक आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका, पूण समेस्त विघ्नांतले आमकां सदांच निवार, आनंद बरीत आनी सदैवी औंकवारी. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसमचे खातीर प्रार्थया. ए देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मोरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या वाचवेचे इनाम आमकां जोड दवरलां. भगवंत ओंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसायिल्लें आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परतता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. प्रधान याजकांक आनी जुदेवाच्या मालगड्यांक जेजून म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून दाका मळ्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो, जायत बाबा, वेता, म्हणून ताणें जाप दिली. पूण तो गेलो ना. ह्या दोगा पुता पैकी कोणे तर बापायची खुशी केली? तांणी जाप दिली, पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गेच्या राजांत विकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जुवांव आयिल्लो, पूण तुमी ताका सतमानलो ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना. देवाचें उतर. वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पातकाक पाट, जिविताची वाट. पाट आनी वाट हे 2 शब्द साहित्यीक आध्यात्मीक वर्तुळांत 2 तद्विरुद्ध संगती दाखयतात. पाट करची म्हळ्यार कितें नकारात्मक आसा, उणेपणां आसात, अस्कतकायो आसात, व्यक्तित्वांत सुद्राज जाल्ल्यो संगती, ल्हानपणां आसात, ती सगळीं सोडचीं, सांडचीं आनी पयस करचीं. वाट आमचो मुखलो फुडार, मुखलें जिवीत दाखयता. मुखली वाट वा फुडार बरो जायचे, सुद्राल्लो जायचे, बरेंपण पासारचो जायचे, नकारात्मक बदलापाक घडाचे अशें आमी समजता. एकल्याचें आदलें जिवीत कितलेंय वायट आसूं, जर तो पातकाक पाट करीत तर तो जिवीत जोडून घेता. सवाल. म्हजी जिणेरीत म्हाका जिविताक पावयत? निचेव. हर दिसा हांव पातकाक पाट करतां. विनवणी. सोम्या, थुंचो वाट, सत आनी जिवीत. आमेन. वर्णिता ये देव माये, भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून, हरसितांव दिन वाचतांव औकारी मुरी, आज तुका भक्तीन उबे नामान करून. माय तूं देवाची, माय तशेंच आमची, आयक माये दयेन मागणी आमची. माय तूं देवाची, माय तशेंच आमची, आयक माये दयेन मागणी आमची. वंदिता वर्णिता ए देव माये, भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून, हरसिता दिन वाचता औकारी मुरी, आज तुका भक्तीन उबे नामान करून. मुगाळ पुत्रा सोवे, औकार मुरी आशीर्वाद दीव आमकां.
भगवंत पुरसाचे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.